मागण्या विशयांत आयचो विशय हांव कितें सांगूंक सोदतां पूण हांवें गेस करूंक जायत. मुगाच्या भाव भयणीनो, प्रेयर इज पॉवरफूल. डोंट कोट मी अँड से फादर हॅज टोल्ड मागणें कर आनी सरळ ती टॅबलेट सोड म्हणून. आय डोंट से दॅट. वॉट आय एम सेईंग इज मोगाच्या भयणी भावानो, can you guess what I am going to speak about prayer? मागण्या विशयांत आयचो विशय हांव कितें सांगूंक सोदतां पूण हांवें गेस करूंक जायत. हांव मागणे आनी सायकॉलॉजी ह्या विशयाचेर उलयतां. मागण्या विशयान तुमी जायतें आयकलां, वाचलां. मागण्याचो अणभवूय जाला. मागण्याचो अणभव नातुलो आमचे बोदें कोणूच ना. जनरल रितीन मागण्याचो फायदो सायकॉलॉजींत प्रूव जाला. रिसर्च करून तांणी फायंड आवट केलां. 2 रितींनी. सकाळीं फुडें तूं एकलोच एकांत, सॉफ्ट म्युजीक, बरें वारें व्हालता, डिस्टर्बन्स ना, आनी तूं मायंडफुलनेस प्रेयर करताय तेन्ना जिविताचो वत्तड देंवता. प्रेशर ऑफ लायफ कम्स डावन. बायले, म्हजी च्या खंय आसा? तुजे दोळे फुटून आमदी. ओके माय डार्लिंग, यू डोंट गेट अपसेट. हांव वेतां, सोदतां, हांव पियेतां. डोंट वरी. दॅट इज द इफेक्ट ऑफ मायंडफुलनेस प्रेयर. सायकोलॉजिकल इफेक्ट. प्रत्येक रितीन सांगचें जाल्यार हे रिसंट रिसर्च आमच्या मेंदांत आनी शिरांनी 4-5 रितींच्यो झरी वळटात. ताका सायकॉलॉजींत न्यूरो ट्रान्समिटर्स म्हणटात. थोड्यांक कळटा हो शब्द, थोड्यांक आजुनी तो आयकूंक ना जावंक पुरो. त्या न्यूरो ट्रान्समिटर ह्या झरींची नांवां. इट इज ए वर्क ऑफ मायंड अँड नर्व्स. तांची नांवां डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सिटोसिन, एंडोमॉर्फिन आनी गाबा. सायकॉलॉजी अँड दीस ट्रान्समिटर्स, न्यूरो ट्रान्समिटर्स. डोपामाइन हाका फील गुड झर म्हणटात. बरें रुचीक जेवतना काय जाता तुका? बरें लागता. थंड लागल्या एक ग्लास उदक पियेतना बरें. दॅट इज डोपामाइन वर्किंग इन यू. बरें एक्सरसायज केलें, वर्कआवट केलें. या आमी जाणट्यांनी एक 5,000-6,000 स्टेप्स काडले. मागीर येवन बसतना आराम जाता. त्या वेळा डोपामाइन काम करता. मोगाच्यानो, आमी मागण्यांत तल्लीन जातानाय डोपामाइन काम करता म्हूण प्रूव जालां. पेद्रून काय म्हळें, सोमिया आमी 3 थंब मारुया. एक तुका, एक मोयजेक, एक एलियासाक. दॅट इज डोपामाइन वर्किंग इन हिम. सेरोटोनिन म्हणली आनी एक न्यूरो ट्रान्समिटर. ही जर वाडटाना गुड मूड ट्रान्समिटर म्हणटात. तुजो मूड बरो आसता. तुजी बोगनां सोबीत, न्हीद सारकी पडटा आनी बरी भूकी लागता. ही सेरोटोनिन उणें जाल्ल्यांक थोडे फावटी सायकियाट्रिस्ट एंग्जिट म्हणली टॅबलेट दितात, नातल्यार एंटी एंग्जायटी टॅबलेट दितात. कित्याक? हें सेरोटोनिन ती जर चुकोवन गेल्या. मागणें, शरणागत मागणें, शांत मागणें करतना सेरोटोनिन जिवी जाता. ती जर वाडोवंक सुरू जाता, मागीर तुका टॅबलेटाची गरज पडना. आनी सबार जाणांनी, मायंड यू, आय रिपीट, with the permission of psychiatrists,
ती टॅबलेट स्टॉप केल्या. बट डोंट कोट मी अँड से फादर हॅज टोल्ड मागणें कर आनी सरळ ती टॅबलेट सोड म्हणून. आय डोंट से दॅट. वॉट आय एम सेईंग इज मस्त जाणांच्या थंय शरणागत क्वायट रिलॅक्स्ड मागणें करतना सेरोटिनीन चडलां आनी तांकां न्हीद बरी पडल्या, भूक बरी पडल्या, मूड बरो जाला. ऑक्सिटोसिनाका मोगाची झर म्हणटात. इट इज नोन एज लव न्यूरो ट्रान्समिटर. आनी मोगाची झर ऑक्सिटोसिन एक सुरे न्ही. इट इज ए बॉन्डिंग ट्रान्समिटर. इट इज ए कम्युनिटी ट्रान्समिटर. खंयच्या घरा पळय बरें करून तेच म्हणटात थंय ऑक्सिटोसिन वाडटा. खंयच्या फिरग्योजेन पळय बरो एक मिसाचो सॅक्रिफीस सगळ्यांनी सांगाता मेळोन सगळ्यांनी जाप दिवन तो मिसाचो सॅक्रिफीस ऑक्सिटोसिन वाडटा. मोगाच्यानो चेरां सांगाता दवर म्हणटात. थोडीं जाणां वॉलंटियर करतात. त्या जाल्या वॉलंटियरांक ऑक्सिटोसिन तांकां भितरल्यान भरून येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, लास्ट न्यूरो ट्रान्समिटर एंडोर्फिन. ह्या ट्रान्समिटराक नॅचरल पेन किलर म्हणटात. प्रत्येक जावन जाणट्यांक एकसुऱ्यांक एंडोर्फिन मस्त गरजेचें. म्हळ्यार पेन किलर. नाजाल्यार म्हाका हें दुखता तें दुखता थंय सापता हांगा म्हाका सांडून घाला म्हाका मोग करनात. पेन किलर वाडटात. पूण एंडोर्फिन जर तर आमचे थंय आसा. इट इज ए बीग पेन किलर. फादर वॉल्टर लोबो तुमी जाणात कॅन्सरान सरलो. आखरेक मस्त ताका दुखतालें. हांव ताज्या बेड्डा लागीं बसून जीजस सन ऑफ डेवीड हॅव मर्सी ऑन मी. जीजस सन ऑफ डेवीड हॅव मर्सी ऑन मी म्हूण तो जाप दितालो. एक 10 मिनटां भितर ताजी दूख रावताली. पोट सुजिल्लें आसता पूण दूख रावताली. इट वर्क्स इन यू एंड इन मी. जेजू जेत्सेमनी मोळ्यांत कठीण ताका दुखलें पूण केदळा एंडोर्फिन काम करतना ऑफकोर्स बापा तावन सोमिया बापा तुजी खुशी जावं. आखरेक एक स्टोरी रिडर्स डायजेस्टांत आयिल्ली. रिडर्स डायजेस्ट इज ए मॅगझीन वेल रिसर्च्ड अँड ऑथेंटीक आर्टिकल्स. एकलो आपल्या मम्मी लागीं आयलो आनी बरें करून जेवलो. जेवन वेता मम्मी म्हणून. सुमार एक 200-300 किलोमिटर पयस ताजें घर. वचपता म्हणून गेलो. फॉग धाट्ट धोव पडटा. मुखार समान दिसना. पूण ड्रायव्ह केलें विथ हेडलायट्स. एकच फावटी राती 2 वरार ताणें कितें स्टॉप केलें. हांवें कितें स्टॉप केलें म्हूण ही डजंट नो. स्टॉप केलें. कारांतल्यान भायर आयलो. मुखार पळयतना 200-300 फिटीचो गूंड खंदक. 1 सेकंडाक मुखार गेल्लो तो तातूंत पडतो आसलो. दुसऱ्या दिसा घरांत हांव सादारण 9-10 वरार ताणें मम्मी फोन केलें. मम्मी काल राती देवानूच राखलें म्हणून म्हाका. हांव 2 वरार कार स्टॉप केलें. मुखार पळयतना एक खंदक. पुता म्हाका कितेंशें जातालें. 2 वरार हांव उठलीं. बेड्डा सायडीक दिमी घालन हात वयर घालन 2 मिनटां हांवें मागणें केलें. कित्याक मागणें केलें म्हूण आय डोंट नो. इट वॉज एक्झॅक्टली एट 2 o'clock. मोगाच्या भाव भयणीनो, prayer is powerful. All the 4, you can go to the Google and find out all the 4 transmitters. Dopamine, serotonin, oxytocin, endorphin.